आंध्र प्रदेशातल्या पर्यटकांचे एक पंगड न्यू इयराची पार्टी करपाक गोंयांत आयिल्लो। 30 डिसेंबराच्या मध्यान राती 12 वरांचेर हो पंगड कलंगुटेच्या मरीना बीच शेकात जेवपाक गेल्लो। जेवण सुरू केल्या उपरांत तांणी आनीक थोडे जेवण मागले, पूण थंयच्या कर्मचाऱ्यांनी तांकां जेवण दिलें ना आनी उपरांत तांचे मदीं झगडी जाली। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। कळंगूट दर्यादेगे वयल्या एका शेकात पर्यटकांक मारपेट करपाची घडणूक घडली। हातूंत 28 वर्सां पिरायेच्या आंध्र प्रदेशातल्या भोला रवी तेजा ह्या पर्यटकाक मरण आयले। ह्या खून प्रकरणात मरीना शेकाचो धनी आग्नेय सिक्वेरा हाचे सयत ताचो पूत शुबट सिक्वेरा, अनिल बिस्ता आणि कमल सुनार हांकां अटक केल्या। ही खुनाची घडणूक मंगळारा मध्यान राती 1 ते 2 वरां मजगती घडली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भोला रवी तेजा आणि ताचे इश्ट मेळून 4-5 जणांचो पंगड कळंगुटेंतल्या मरीना बीच शेकात जेवपाक गेल्लो। ह्या पर्यटकांक आनीक थोडे जेवण जाय आशिल्ले, पूण शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी किचन बंद जालें अशें सांगले। हाका लागून पर्यटक पंगड आनी शेकाच्या कर्मचाऱ्यांमदीं वाद जालो आनी हे प्रकरण मारपेटाचेर पावले। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण शेकाचे कर्मचारी आनी धनी हांणी पर्यटकांक बडयेन मारपाक सुरवात केली। मेल्ल्या भोला रवी हाच्या तकलेर नेटान बडी बशिल्ल्यान तो गंभीर जखमी जालो। उपरांत सगळ्या जखमींक कांदोळेच्या भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर व्हेले, तेन्ना भोला रवी हाका मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी सांगले। घडणुकेची म्हायती मेळटाच कळंगूट पुलीस निरीक्षक परेश नायक आनी वांगड्यांसयत घडणूक सुवातेर धाव घेतली आनी पंचनामो केलो। पुलीस उप अधीक्षक विश्वेश करपे आनी अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी घडणूक सुवातेक भेट दिवन पळोवणी केली। ह्या खून प्रकरणात पुलिसांनी मरीना शेकाचो धनी आग्नेय सिक्वेरा हाचे सयत ताचो पूत शुबट सिक्वेरा, अनिल बिस्ता आणि कमल सुनार हांकां अटक करून तांचे आड गुन्यांव नोंद केला। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।